आम्ही उत्तर गोंयांत आमचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ भारताचे आयुष मंत्री हे 5वे फावटी उत्तर गोंयांतल्या निवडणुकेक वता. तुम्ही जर पळयत पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोक सुद्धा म्हणजे भाऊ सारकिल्या शुद्ध चारित्र्यवान मनशाचेर आणि ज्यांनी गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीत कार्य उत्तर गोंयांत आणि देशभरय केला ताच्या खातीर लोक सगळे त्यांच्या कडेन आकृष्ट आसा. दुसरे वाटेन त्यांच्या विरोधात आसपी जर तुम्ही काँग्रेसचो उमेदवार जर पळयलो तांकां उत्तर गोंयांतल्यान एकूय लायक उमेदवार काँग्रेसीक मेळोंक ना की भाऊच्या विरोधात उबो करपा खातीर. तांच्यांनी कोण तरी दक्षिण गोंयांतल्यान जेका इम्पोर्ट करून उत्तर गोंयांत हाडला. हो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर गेली 5 वर्सां एक्टीव MP म्हणून काम करता, जेचे वय 51 वर्सां. काँग्रेसीन उबो केल्लो आसा फ्रांसीस सार्दीन, जेचे वय 74 वर्सां. म्हाका खबर ना जेका काँग्रेसीनूच स्वता त्याच्या पयलींच्या इलेक्शनाक रिजेक्ट केल्लो. गेले 10 वर्सां तो खासदार आसलेलो आनी 10 वर्सां खासदार आसतना सुद्दां काँग्रेसीन ताका तिकेट फाटले फावटी निवडणुकीक दिवंक नासली. आनी एडवोकेट नरेंद्र सावयकराची 5 वर्सांची कारकीर्द आनी जर सार्दिनाची 10 वर्सांची कारकीर्द जर तुम्ही कंपेर करीत जाका आमी म्हणटा की MP लेड तो फंड्स जो आसा हाजे युटिलायझेशन जर पळयत मुद्दामून चार्ट काडून पळयत हांवें मागयला म्हाजे कडेन, हांव डिटेल्स दितलो आशिल्लो पण म्हाजे कडेन पावलो ना आज. ओके, जर आमी पळयत डिटेलान जाल्यार 100% फंड युटिलायज करपी बाब नरेंद्र सावयकर. सगळ्या बाबतीत म्हणजे तुम्ही पळयशात कितें म्हणजे एड्युकेशन रिलेटेड आसतले, हॉल बांदपाचे आसतले, पंचायतीक आसतले, एम्ब्युलन्स दिवपाक आसतले 100%. पण 10 वर्साच्या कार्यकाळात 60% सुद्धा फंड जो आशिल्लो हो तेणी लोकां खातीर वापरलो ना. 60% पयशे परत गेले. हे कित्याक तर लोकांचो एप्रोचूच ना. लोक कोण मागोकूच वचूंक शकना. ज्या मनशाचो एप्रोच आसलो जाल्यार तेजे कडेन मागतले. म्हणजे जेका सोयेर सुतूकच ना, एकदां निवडून येयलो काय दिल्लीत गेलो परत लोकांक मेळच ना. वायस वर्सा आमचो कॅन्डिडेट आमचो MP एट प्रेझेंट नरेंद्र सावयकर सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जरी म्हटलो नरेंद्र हांगा यो म्हटल्यारूय वता. म्हणजे खंयचें आंदोलन आसलें जाल्यारूय ताका एड्रेस करूंक वता, कोणाचो प्रश्न आसलो जाल्यारूय तो घेवंक वता. म्हाका खबर आसा म्हणजे रेल्वेच्या क्रॉसिंग ब्रिजा खातीर तो कितें म्हणजे हांगांतल्यान हुबळी वचोन त्या हाज्या कडेन म्हणजे झगडून म्हणटा तसो तो ओवरब्रीज करून घेवपी इतको सिंपल खासदार. 3 बायपोल निवडणुका, तितूंतली मांद्र्या निवडणुका. ओके, हांव काल पुराय दिसभर मांद्र्या मतदारसंघात आशिल्लो. जो लोकांचो रिस्पॉन्स जर पळयत उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो आसा 100% तो बाब जोशुआ डिसोजा हो 100% जिखून येता. शिस्तबद्ध रित्या प्रचार जो आसा म्हापसा मतदारसंघांनी आमचो आसा व्यवस्थीत रित्या ते 100% आमी म्हापसा मतदारसंघ जिखता. शिरोडा मतदारसंघात बट शिरोडकराचो फॉर्म भरपाच्या दिसा पुराय दिसभर शिरोडात आशिल्लो. लोकांचो जवळपास लोक जे असले ते जर पळयत जाल्यार आमी 100% शिरोडा मतदारसंघ जिखता. कारण लोकांक स्टेबल गव्हर्मेंट लाय जे भारतीय जनता पार्टी दिवंक शकता. उरलेली 3 वर्सां आमी जेका म्हणटा की सबका साथ सबका विकास सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आसा. गोंयच्या जनतेक फाटल्या 2 वर्सां आनी फाटल्या 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या काळात जाल्लो डेव्हलपमेंट पळयला. केंद्रात 100% मोदी सरकार येता, जेका फिर एक बार मोदी सरकार जे म्हणटा. पुराय देशभराची लाट जर पळयत माननीय पंतप्रधान मोदी जितलो जर देशभरातले प्रचार दौरे जर पळयल्या उपरांत आनी तांकां मेळटा तो रिस्पॉन्स पळयल्या उपरांत सगळ्या लोकांक खात्री जाल्या की माननीय पंतप्रधान मोदीजीचे परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे NDAचे सरकार हे केंद्रात येता.